बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टां, मोरणां आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्त पिड्या, त्रास, कोश्ट, कोट्यापण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली. देखून सुर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो. देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक जो लोक आयकता ती आयकोन बेगीनूच पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांकां हुस्को दी, सदांकाल धाडूंक आनीक तूं फुडें वचोन तांची कामां करून घे, तांची दुयेंसां बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 14 तारीख डिसेंबराची 2020. पवित्र आत्म्याच्या नांवान आनीक जेजूच्या नांवान जो लोक हें उतर आयकता तो पवित्र जालो म्हणून हांव भावाटान स्वता मानता. आमेन. आयज आमी मुखार वचोन जॉन 5 चोया. आमी जॉन स्टार्ट केला तर लायणीन या, कित्याक हो भुरग्यांक सारको सोंपो एक हो आहा, एवांजेल आहा, तो आमी घेवन मुखार या आनीक तो आख्खो काबार करुया. बरे भाशेन ताजी सुजमणी काडून दुसऱ्यांक आमी आदार जावंक, ताणी जिवीत बदलून ती जात तितू बेगीन पवित्र जावपाक आमी तांकां एक आदार, एक नमुणो जेजूचे भाशेन आमी तांकां देवाचो मनीस जावन आमी सगल्यांक आदार करुया. वळ 30. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां आनीक म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. आतां आमी आमगेले दोळ्यांनी, कानांनी पडे 5 सेन्सीस म्हणटात ताका आमी, तें चोयन आमी ते प्रमाणे आमगेलो निर्णय जाता, ते प्रमाणे आमी करताय. आनी कितें म्हणल्यार म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. कोण? देव बाप, जेजू गेलो बाप, जेजूक पळय संवसारांत पाठयला, तेगेली खोशी करूंक जेजू सोदता म्हळ्यार जेजून. तर आमी ही पळय आमगेल्या काळजान पळय भावार्थ आहा ती खोशी आमी करपा जायी आमगे जिवितांत. आमी तें सगलें काळजान दामून दवरताय आमगेलो भावार्थ आहा तो, आनीक मोना प्रमाणे आनीक देंवचार पळय आमचे मोतीन कितें जाता ते प्रमाणे आमगेलो वायट वेव्हार ह्या संवसारांत कातोलिकांगेलो गोंयकारां मदें जाता. आनीक गोंयकारांचें नांव हितूंतलें संवसारांत पेड्ड्यार जालो आहा की मुट्टाय गोंयकारांक चोयल्या मुट्टाय हिंगा भायर गांवांत कट मारून वयताय मुट्टाय. पूण कितें खबर कितें गायल्या, 1 पावंडा चाव दिवपा पडटली ओ 2 पावंडां कितें सामोसा खावपा पडटले एसो खबर घाताय आमी. पूण आमगेलो भितर पळय देंवचार आहा कातोलिकांच्या तो एकामेकागेलें कंपिटिशन नोसाय आनीक हें घेवन आमी चलताय की आपल्याक खंय मेळ्ळ्यार आपल्याक तुगे कंपनी काम चोय रे आनीक हेशें तेशें काम बाम बरें चलताय त्या दोणां कोण फोन कोना. आनीक जेन्ना तुजेर वायट येता त्या दोणां मागीर एका तेका फोन घुंवडायताय काम आहल्यार चोय रे, हें आहल्यार चोय रे म्हूण. आतां हें सगलें कित्याक घडटा, कित्याक तेंच्या भितर पवित्र आत्मो ना, ते पातकान आहाय म्हणटोच कोणा दुसऱ्यांक जाप दिवंक करपाक भिरांसोता. एसो खबरो आमगेल्यो कातोलिकांच्यो जाल्याय. आनीक तुमकां सांगिल्लें कातोलीक कामां लावपाक, फॉर्म भरपाक, कितें करपाक पयशे घेताय म्हणोन. देवाच्या नांवान तर केल्यार त्याची पळय 20 पावंड ओर 50 पावंड ओर 100 पावंड कितें घेताय ते तुका देव 100 आठांनी तुका हारी करपाचो. तुमकां सांगिलां जें तूं मनशाक बरें कोता तेजें तुका फळ देव दिता. तुवें मनशा कडेन घेवपाचें गरज ना. एशें कोन्न जेन्ना तूं काम कोता देवान तुका दिसपट्टो दिला, त्या दोणां बारीक कितें तुका आदार जाता जाल्यार तुवें करपाचो आनीक तितून मदें देवागेली खबर परगटपाची. बेश्टो आदार कोन्न तुका देवागेली 100 आठांनी कांय मेळपाचें ना.
तुका तरी पयशांची तूं इतुली गरज आहा, पयशांची तुका इतुली आस लागल्या, तूं हें तें सायड बिझनस कोन्न तूं पयशे करपाक वता, जाल्यार बेस्ट म्हणटा तें तूं पवित्र जावपाचें. तूं पड तें कितें इन्वेस्ट कोता तेजें 100% तुका मेळटलें. आतां तूं 20 पावंड, 30 पावंड, 100 पावंड पड घेता, तें तुगेलें दुयेंसा वचपाचें. तुमकां सांगोत हांव सदांय. जो मनीस तरी पवित्र ना आनी कितले तेणें हात-पांय मारूं, तो बुडतलो एक दीस. टायटॅनिक बोट बुडोवली तेतून चोयलो तुमी. कितू लोक हजारांनी लोक मेले थिंगा. कित्याक काय त्या कडेन चड वगत हात-पांय मारूंक जावना मागीर तीं बुडवलीं आनी मेलीं. एश कोन्न जो मनीस दर्या पडटा त्या कडेन कितू वगत म्हणून तो साल्वार जातलो जावपा जायना. थोडीं वरां ना जाल्यार तेका लाकूड एक मेळ्ळें जाल्यार ते लाकडाचेर चोंड रावलो जाल्यार ना जाल्यार बोटीचेर आहा म्हूण तूं रेस्क्यू बोटीचेर आहले तेजेर रावलो जाल्यार रावलो. ना जाल्यार बेस्त दर्या पडलो आहा जाल्यार मनीस गेलो. तेजे भाशेन जोरी तोरी आमी पवित्र आत्म्या नाय, आमी पवित्र नाय, दुसरे आदार करून प्रवचन करून तरी आमी चलनाय, जाल्यार जरूर आमगेलें लायफ बुडपाचेंच. सदां सांगोत तुमकां हांव. तर हिंगा कितें बरयलां चोय, म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक सोदतां. तर आमकां कोणें पाठयलें? आमकां देवानू पाठयलें. तुमी म्हणनाकाय जेजूक देवान पाठयलो म्हणून. आमी खुंयसां येयलीं? आमकां जाण एकल्याक जेजून पाठयलें. सेम उतर आमकां येता तें चोय. आनी आमकां तेंच करपा जेजून फॉर्मायलां सारकें. मांदामेंत म्हणटाय तेका कमांडमेंट. तुमी वचोन आपल्याची खबर परगोडाय. जो म्हजो मोग कोत्ता तो म्हजो शीस आनी शिसांगेलें काम खबर परगोडपाची. हें तर तूं कोन्ना तूं जेजू मानना. हें पळय तुमकां बरयलें सर्टिफिकेट पड तुमको आहा. तुमी इगोर्जेन कातोलीक म्हूण रेजिस्टर जालो हाय. तीं सगलीं फकाणां. तीं घेवन इफेर्नां वचपाचीं. तेजो उपयोग आमकां संवसारांत फकत हें कितें पुर्तुगेज पासपोर्ट करपाक ना रेशन कार्ड आनीक मॅरेज रेजिस्टर करपाक इतल्याकूच कोंता येता तें. आनीक तेजे उपरांत तेजो बरो फळ आमकां कांय मेळना. हें संवसारांत रेजिस्ट्रेशन करपाचीं कामां करपाक आमी कातोलीक म्हणून आहाय जालोलीं जालें. आनीक तेजो बरो फळ आनीक बरो संबंद आनीक बरो आदार कोणा जायना तेजो. तर म्हाका पाठयला ताजी खुशी करूंक सोदतां. तर आमी जेजूगेली खुशी कोनाय जाल्यार तुमकां हांवें सांगिलां, तुमी कितले हात-पांय मारयाय तुमचें मोरोण. आनको घेता वयर सावन 30 म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकोतां तसो हांव निर्णय दितां आनीक म्हजो निर्णय नितीचो कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. हांवें तुमकां काल सांगिलां, जें तुमी कोतोलीं पवित्र जायन म्हजे भाशेन तें म्हज्यान कांयच करूंक जायना. पूण सगलें पवित्र आत्मो तुका बळ करपाक पवित्र आत्मो दिता. तुवें फकत हाजीर आसपा जाय. मैं हाजीर हूं म्हणपाचें जालें. तुवें तर तुगेली हाजिरी लायली पवित्र जायन देवाक आपूण हें कोत्ता तें कोत्ता म्हणून. मागीर तुगेलें काम जेजू आपल्यागेलें काम मुखार व्हरपाचें. शिसां भाशेन तुका पवित्र आत्मो जेजूच्या आनीक स्वर्गीच्या बापाच्या आदारान त्या कडेन उलयन कोण उलयता? पवित्र आत्मो उलयता आनीक तो तुका सगलें तुगेलें मिशन तुका मुखार व्हरपाक एक खिणाक, एक सेकेंडाक तुका पवित्र आत्मो आदार करता. तुमी घोडी शिकपा बरीं आसतलीं. कोण थोटीं मोनी, बेरी कुड्डीं आनीक वीक आनीक पॅरलायज जायन ओदी पडले आसतले जाणटे देखून. आनीक एशे कोन्न जायतो लोक म्हणटलो हांव कितें कोतलों? मुगेली कूड हुस्कोत आहा. मुगेलें मोन हांव शिकपा बोर ना. म्हाका फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मेळना. हांव एवरेज स्टुडंट. ना जाल्यार एस.एस.सी. करून 8th करून फेल जालां आनीक प्रायवेट एस.एस.सी. 12th केल्या. एशे कोन्न एक भुरगो देवांत येयलोलो. प्रायवेट एस.एस.सी. करून 12th करून आज तो सेटल जायन युरोपाक त्या कडेन 2 घरां आहाय ओन. आतां 3री घर तो घेवपाक वता आतां. एक भाडें आहा एकल्यान तो रावता आनीक दुसरें भाड्या दिवपाक तो आतां घेवपाचें आहा. कितें जालो तो? 8th कितें फेल जायन तो मागीर प्रायवेट एस.एस.सी. आनी 12th केलो ताणें जालें इतलें. पूण मागीर तो वायट सगलें गुंडागिरी करून मागीर तें सगलें एक दीस जेजू मेळोन म्हजे भाशेन तो पवित्र जायन आतां तो देवागेलें काम कोता.
अशें करून आमगेलें जिवीत ब्रेकडावन जावं पर्यंत आमी रावं नाकाय. घडये तुमी ब्रेकडावनांतली घडी भायर सरपाक वो तुमकां देवा बळी येवपाक घडी चान्स पडपा ना. त्याच ब्रेकडावनाचे घडी तुमी मोन नसोत. कोण गुंडागिरी कोताय ते घडी तुमी गुंडागिरी कोन्न तुमी घडी कावंटर एटॅकाक घडी मोन नसोत. ना तुमकां कोणूय तुमगेलो दुस्मान तुमकां मान नडयत. तेज्या पयलो तुमी आतां पवित्र जाय. हो तुमकां लास्ट चान्स. देवान तुमकां जायते पाटी जिवितां साल्वार केले. देवाचे काकुटीन. तुमगे बळान न्ही, देवागेले काकुटीन. तुमगे बळान तर तुमी केलोलें जाल्यार म्हजे भाशेन करपाचें. तुमी देवा भास दीन सगळो आपल्यागेलो वेळ आनीक बेकार कितें पडे वेळ आहा तो देवा भेटून दुसऱ्यांक आदार कोन्न मागीर तुमकां पवित्र आत्मो मुखार व्हरतलो. बळूय पवित्र आत्मो दिता पूण तुवें हाजिरा लावपा जाय. हें सगळें वायट सोडपा जाय. कोणू जावं तो. घरांतलो मनीस जावं ओर शिकपा बरो ना कोणूय. तुमकां सगळें एकमत आनीक उतरां सगळीं पवित्र आत्मो घाता. तितून आमकां कांय करपाची गरज ना. आमी फकत आयज ती आसपा जाय पवित्र जायन देवा जेजू सांगपा जाय आपूण रेडी आहा काबार आनी करपा जाय. आनी त्या दोना मागीर तुका तुवें एक स्टेप मारल्या वय देव 10 स्टेप मारता तेशें कोन्न तें. तो विचित्र पूत पांय पयसावन चोयलो आनी पांय धांवोन गेलो. तो घाराको येवं पर्यान पांय पड पर्यान देराची मार पर्यान आनीक पांय उठ पर्यान तो रावलो ना. पांय तेका चोयलो येता तो विचित्र पूत आनीक धांवोन तेका मेळपाक गेलो मुखार. अशें करून आमी हें प्रिचींग करपाक स्टार्ट करया म्हूण तुमकां तेन्ना तुमकां पवित्र आत्मो हात दीन मुखार व्हरतलो. सगळीं उतरां तो घाता. पयल्या मुगेलो कॉपी करया आनी स्टार्ट करया आनीक सुसेगाद थोड्या दिसांनी पवित्र आत्मो तुमकां आदार करतलो आनीक तुमी आपूण तुमी फ्लाय जातलीं. प्लेन जसो रानवेची येता तो येता उडना. तेणेन थिंग रावपा जाय. बरें जीन रेस करपा जाय आनी बरें जीन रेस केलो म्हणटच मागीर तो धांवता आनी मागीर उडोता. तेशें कोन्न तुमी स्टार्ट करया पयलें मुगेलें सगळें कॉपी करया. मुगे तुमी कितें प्रिचींग मुगे हाफ एन आवर प्रिचींग तितू पडे कितें लायक जाता आनी निमाणें रोजार घे चुकय नाकाय. घरांतू मनशांची फ्रेंडाची नांव घालें तेंकां रोजार करया. तें कितें आहा तें विचारया आनीक ते भाशेन मुगे हाफ एन आवर प्रिचींग आमचो एका 5 मिनटां देखून तुमकां पड कितें लायक जाता. एक स्क्रिप्चर घे. स्क्रिप्चर चुकय नाकाय. खंयची मुगे प्रिचिंगा पडे स्क्रिप्चर ती घे आनीक थोडें प्रिचींग घे 5 मिनटां देखून करया स्टार्टिंगाक आनी मागीर पवित्र आत्मा तुमकां हूंय व्हरता आनीक तुमी कितू लोकां पवित्र कोताय ती चोयाय म्हाजेर. आनी तितू मोदें तुमगेलो घोराबो पवित्र जायन पडटलो. फकत तुमगे घोराब्याचे फाटी तुमी लाग नाकाय. जितली तुमी घोराब्याचे फाटी लागताय तितलो तुमगेलो टायम वेस्ट. ती तुमकां तिचे भितर देंवसार आहा. ती तुमकां गुणायन तुमगेलें पडे मिशन आहा. तुमगेले पडे पवित्रकाय जाल्या ती पिड्ड्यार करपा देंवसार वग बरो बसपाचो ना केसोच. इतुल्या मनशांक तो आपल्यागेल्या चोपक्यांतलो सोडपाचो केसो ना. म्हणटच तुजे ती एगेन्स्ट येतलींच. सगळीं एक येना दोग जाणां तीग जाण एकली तर बरें जालें जाल्यार दोग तीग जाण एगेन्स्ट येतलींच. त्यान सांगपाचें न्ही. तर तुमी हें ऑनलायन आनीक हेल्प भायल्यान फ्रेंडाक आनीक कोण पड तुमगे वळखी आहाय कामांत दिसकलांत सगळ्यांक तुमी आदार करयाय. मागीर घरांतलीं सगळीं बरीं जातलीं. देंवसरा मागीर एक दीस सोडून वचपा पडटलें आनी मुगेलो व्हिडिओ हें प्रिचींग घरांत हॉर्सान घालून दवरयाय. मोज्यान कांयच करूंक जायना. म्हजेच पदवेन आतां जेजू म्हणटा चोय. तुमी म्हणटाय जेजू देवागेलो पूत पूण जेजून आपणें खुद तोंडान सांगिलां 30 वर्स 30 म्हजेच पदवेन मोज्यान कांयच करूंक जायना. कित्याक हिंगा आमकां जेजू कितें म्हूण सांगता चोय मनशाचे पदवेन मनशाच्यान कांय करपाक जायना पूण मनशाक सगली पदवी आतां पवित्र आत्मो दितलो आतां. जेजू मोन गेलो म्हणटच जेजून पवित्र आत्मो धाडला तो आमकां सगळें दिता. जसो हांव आयकोतां तसो हांव निर्णय दितां आनीक म्हजो निर्णय नितीचो कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. त्या दोणा न्यू टेस्टामेंट नासलो तेका लागून बाप सर्गीचो बाप जेजूचो पाय जेजू गेलो डॅडी तो तेका सगळें शिकयतालो आनीक तें आयकोन तो कोतालो. म्हणटच आमी आतां जेजूचे भाशेन आमकां देवागेलें उतर न्यू टेस्टामेंट आख्खो आहा. जेजू गेलीं डायरेक्ट उतरां जी बापान जेजू सांगलोलीं आनी ते प्रमाणे जेजून एक्टींग केलें
आनीक ती सगळीं शांती पावयली. ती आतां बापान पड उलयलोलें बापान पड जेजू शिकयलां तें आतां बरोवन दवरलो आहा. तें आमी आयकोन आमगेलो निर्णय केन्नाच हाल जावपाचो ना. नितीचें आमचें पवित्र पुस्तकाची शिकवणी नितीची जातोली आनीक सगल्यांक देवाचे बोले येयन पवित्र जायन संवसारांत एक आनंद भरीत जॉयफूल जिवीत सगल्यांक सारूंक मेळटलें. तशेंच आमच्यो पिळग्यो सगल्यो पवित्र जातल्यो. हें 31 यात मुखार या. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकेक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनीक जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणो. आतां जेजूगेली गोवाय कोण दिता? जेजूगेलो गोवाय दिता हेचो मुखार बरयलां. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांशीं पाठयले आनीक ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. आतां हिंगा 2 भाशेन आमच्यान घेवपा जाता. हेचो 33 चोयलो जाल्यार जुवांव येयल्लो जेजूची गोवाय दिवपाक. 6 म्हयने फुडें जुवांव संवसारांत येयल्लो. 6 म्हयने उपरांत जेजूगेली बर्थडे म्हाजी हेज्या सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. तर सेंट जॉन लोकांक टू मेक द वे स्ट्रेट म्हळ्यार लोकांक सोजमणी दिवपाक की जेजू देवाचो पूत संवसारांत आहा म्हणटच तो उलयता त्या दोणां तो प्रवचन कोत्ता त्या दोणां जेजूय व्हडलो जालोलो. फकत 6 म्हयन्याचें डिफरन्स म्हण तुमकां हें 6 म्हयन्याचें जेजू 30 प्रिचींग करपा लागलोलो. जुवांवान थोडे पयलीं केलो आसतलें. धर तूं 25 धरया चल. कितें दवरया 20 देखून दवरया तरी जेजूय 20 आहा फकत 6 म्हयन्यां ल्हान आहा. तर जेजू लोकांक सांगतालो की एकलो आहा मनीस संवसारांत ताची वाण देखून सोडोवपाक आपल्याक हांव आयकतो ना म्हणून हें ना म्हाका की आय एम नॉट वर्दी टू अनटाय हीज सँडल्स. फकत जेजून बातिजा दितरीच तूं आयतो जाता देवागेलें काम करपाक. तुका मागीर उर्बा येता. तूं फकत कातोलीक बातिजाद घेतरीच. तेका लागून जुवांवान ती वळ म्हणलोली की आय एम नॉट वर्दी इवन टू अनटाय हीज सँडल्स. कित्याक पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद ओर बातिजाद जेजून आजून तेका दिवंक ना. तेज्या पयलीं ताणें ती वळ म्हणल्या. तर तुमी म्हणटलीं सगलीं आमी भाव भयणां ना. तूं तर कातोलीक पवित्र ना जाल्यार त्या मनशाच्यान पवित्र जावपाक जायना. आनीक एक देखून बरें काम त्या मनशाच्यान जिवीत भर ताका वा ताजे फामिलीक वा ताजे पिळगेक कितेंच तेज्यान करून दवरपाक जायना. तर तुमगेलें पळय चुकीचें पळय चिंतप आहा. आमी सगलीं भाव भयणां आनीक वायटकारांक देखून देव हितूलें दिता जाल्यार तें कित्याक दिता आनीक आमकां कित्याक गरीब आहाय ओर आमकां असले त्रास कित्याक आहाय आमकां कित्याक दुयेंस आहा हें सगलें तुमी म्हणटाय तुमी उचारताय आनीक तुमी देवाचेर रागार जाताय आनीक तुमगेलो राग म्हाजी मोतीं शिजोता. मागीर तुमी देवाचेर राड वयताय आनीक मागीर तुमी हेजे तेजे बोले रोजरा धांवताय आनीक जो लोक कातोलीक ना तेंचे बोले देखून तुमी पावताय आनीक तुमच्या म्हाजें निसणटोन आनीक शेवट तुमचो म्हाजेर सारको सुण्याचे भाशेन तुमचो शेवट. आनीक जो माय पाय त्रासांनी मेला तेज्या पळय तुमकां दोबराद आनी 10 पाटी तुमकां त्रास सुबेज. काल सांगिल्लें तुमकां हें तुमगेलें सगळें रेडी करून दवरयाय. आनी ओगोत ना देंव सार केदों तुमगेली विकेट उडयतलो म्हणून सांगपा जायना. तर तुमकां हांव सारकें डायरेक्ट वॉर्निंग दिता सदांच दिता तुमकां हांव तुमगेलो टायम सारको लागीं पावला. 32 म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनीक जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणो. आतां एक घे आमी आतां घेयला जॉन द बॅप्टिस्ट. दुसरी घे आमी देव. आतां जेजू कोणें धाडला देवान धाडला सगलो लोक जाणा. आख्खो संवसार जाणा. तो हुंयचे जातीचो हुंयचो धर्माचो जावं जेजू पवित्र आंकवार मोरेक जल्मला म्हणून आख्खो संवसार जाणा. पूण तो जेजू देवाचो पूत ओ जेजू देवूच एक जोण देवाचो
म्हणून मानून घेना. तेका लागून जेजून सांगिलां आपल्यागेली गोवायकी देव आहा आनी सगल्या मनशाक खबर आहा जेजू देवागेलो पूत मनशाच्या विरेत देवाचे पवित्र आत्म्याच्या आदारान जल्मला आंकवार मुरेक. तर हीच खबर सगल्यांक आहा. तेका लागून हिंगा जेजून म्हणलां म्हजी गोवायकी दितलो दुसरो कोण ना. देवान डायरेक्ट गोवायकी दिल्या जेजूक पवित्र आत्म्या वरवीं संवसारांत रचून. आनीक आमी आतां पळय हांव पळय हें कोत्ता आनीक तुमी पवित्र जायन पळय सारकेलें प्रवचन कोतलीं टॉम डिक एंड हॅरी भाशेनी सारकें म्हजे भाशेन पवित्र रावन तुमी पवित्र जायन पळय पवित्र आत्मो पळय प्रवचन कोतलो तो जेजूगेल्या उतरांची गोवायकी दिता. म्हणजे बायबलाच्या उतरांच हांव उलोयतां आनीक तेजे भायर आनीक हांव कांय उलोयना आनीक ती गोवायकी सोत बायबल केन्ना रॉंग जायना आनीक चेंज जायना आनीक तितून पवित्र आत्म्यान तर तो उलयलो जाल्यार तितून मिलाग्रो आनीक अजापां जाताय. नाजाल्यार तुमकां टॉम डिक एंड हॅरी रितीर दिन शेरमांव दिन नाच जातले आनीक तुमगेलीं दुयेंसां तुमगेलें नांव केदो येतो काय तुमी रावतलीं नाजाल्यार तुमकां कितें मॅसेज येतो काय तुमी रावतलीं एक वोळ मेळटो काय तुमी रावतलीं नाजाल्यार तुमकां बरेंपण दुयेंस बरें जातोलें काय तुमी रावतलीं काम मेळटो काय तुमी रावतलीं ह्या टॉम डिक एंड हॅरीचेर विस्वास दवरून. तेका लागून माकेच्या पळ्यांचोय जेजूगेली खबर परगटूंक की जाण एकल्याच्या मनशाच्या जिबेर आहा तुगेलें मरण आनीक तुजें बरें रशरशीत फुलां भरीत जिवीत करपाक. आनीक चुरचुऱ्यांचें आनीक हेजें सुण्याचे भाशेन मरण करपाक सगलें तुगेले जिबेचें आहा. जाण एकल्यागेली कातोलिकाचें. तूं बातिजाद घेना जाल्यार कातोलीक जायना. तर हांव त्या बातिजाद आनी उतर काडना. कातोलीक म्हळ्यार तें तितून येयलें. तर कातोलिकाचे पळे तोंडांत जिबेंत आहा पवित्र जात्रेच तें टॉम डिक एंड हॅरी कडेन जायना. नाजाल्यार तुमकां टॉम डिक एंड हॅरी इतुलीं वर्सां तुमकां शिकोवन गोंया सारकें फुलां भरीत जावपाचें. तर हे हिंगा वोसोन लोक वर्सां वर्सां वोसोन हेंचे बोलेर लोकांगेलें जिवीत आनीक पाड 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 जालो आहा. थर्टी तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनीक ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. आतां सांगिलां देर इज वन वॉयस इन द विल्डरनस हू मेक्स द पाथ स्ट्रेट फॉर द लॉर्ड. 34 हांव मनशाचे गोवायकीचेर धरलोलो ना. देवान स्पेशल जुवां बातिस्ता जॉन द बॅप्टिस्टा धाडलो आनीक देवान खूद बायबलाच्या आख्ख्या ओल्ड टेस्टामेंटाचेर बरयलोलें की जेजू आंकवार मुरेक जल्मतलो आनीक तेका जेजू म्हणून नांव दितलीं. तर मनशाचे गोवायकीचेर जेजू ना. कित्याक तुमी जाणाय टॉम डिक एंड हॅरी तुमकां रावंडेबावटाचेर दोन तुमकां कांय शिकयनासतना ना म्हूण तेकाय खबर ना. ते पवित्र आसल्यार तेंच्यांनी लिपोवन कांय दवरपा जायना जेजूगेली खबर सोत सोत सांगचें पडटा. तर तुमकां कळ्ळें ते टॉम डिक एंड हॅरी पवित्र नाय. तुमी तेंकां घराक वापयतलीं तुमचेर गोडते हात दोन रोजार करीत नाजाल्यार घराच्या आजम्यांत मारीत नाजाल्यार तुमकां काळेलें मीठ बेंजार करून आळमुडी तांपोणें आनीक तें तुमगे भाणांत मारे बरें जातलें. हें सगलें तुमकां टॉम डिक एंड हॅरी सांगोन तुमगेले पयशे घेतले आनीक रफू चक्कर जातले आनीक हेजे वयल्यान तुमकां तेंचे भावाट दोन दोन तुमी हिंगा भावात वयतलीं आनी तुमगेलें एक दीस मरण आनी म्हाजी मोन्नाचें रोजार करपा तेंकां तुमी आपयतलीं पोत्तून. हें सगलें सोड्याय आनीक आतांचे आतां पवित्र जाय. 35 जुवांव एक जोळटी आनीक लोकलोकीत पोंटी जावन आसलो आनीक ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. त्या टायमाचेर पळय लोक आसलो ज्या टायमाचेर जेजून आपल्यागेलें प्रवचन कोमेस करूंक ना
30 वर्सांचे जेजून कॉमेर्स केल्लें. तर तेच्या पयलो तोय सेम एजीचो जॉन द बॅप्टिस्ट. तो तेच्या पयलो जायतीं वर्सां तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन तो जेजू एक मनीस संवसारांत आहा तो तुमकां पवित्र आत्म्यान तुमकां बातिजा दितलो. तें सगळें तो सांगतालो आनी तेजेर लोकांगेलो भावार्थ हे गेल्या उतरांचेर ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. तर लोकांक भावार्थ वाडटालो आनीक जॉन द बॅप्टिस्टागेले जेजूचे भाशेन तेगले शीस आहलोले. 36 पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवांवाचे गोवायके परस व्हड जीं कामां बापान म्हाका सोंपाडूंक दिल्यांत. हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजेर विशीं गोवाय दितात. हांव करतां तींच कामां बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. जीं कामां बापान म्हाका सोंपाडूंक दिल्यांत मागीर तें ब्रॅकेट अशें आहा. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. तर हें आमकां वर्स 36 कितें सांगता? पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवांवाचे गोवायके परस व्हड. आतां जॉन द बॅप्टिस्टान गोवायकी दिली की हांव एक ताळो बोब मारता की एक मनीस येतलो आनीक तो तुमकां पवित्र आत्म्याचो बातिजा दितलो आनीक हें सगळें जुवांव बातीस सांगतालो. तर जेजू म्हणटा जुवांवाचे गोवायके परस व्हड म्हाका आसा ती गोवायकी. कित्याक आख्ख्या ओल्ड टेस्टामेंटांत प्रोफेतांक देवान सांगलोलें की तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन जेजू एक आंकवार मरेक जल्मतलो आनीक ताका जेजू म्हणून नांव दितलें आनीक तो देवाचो पूत. तर ही गोवायकी जुवां बातिस्ता परस व्हडली म्हणून जेजू म्हणटा. मागीर मुखार चोय जीं कामां बापान म्हाका सोंपाडूंक दिल्यांत म्हणून करपाक दिल्यांत हांव करतां तींच कामां म्हणटोच अजापां मिलाग्र्यो आनीक सर्गीच्या राज्याचें प्रवचन कोण स्वर्गार वयतलो कोण इफेर्ना वयतलो. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. तर हीं फकत कामां देवाच्यान करपा जाताय. सर्गीचें राज कितें देव म्हळ्यार कोण देव बाप म्हळ्यार कोण जेजून म्हळ्यार म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. तर हीं सगळीं कामां अजापां मिलाग्र्यो वायट मनशा कडेन जे मनशा भितर देंवचार आहा वो तेजेर देंवचार बसलो आहा होरेपणी वो तेंगेल्या घरांत भुतां आहाय त्या मनशाच्यान हीं कामां जेजून पळय केलें तीं करपा जायनाय. तेका लागून जेजू म्हणटा बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. हांव करतां तींच कामां. तर आज तर हे टॉम डिक एंड हॅरी कोडे तर तुमगेलें ऑन द स्पॉट काम जायना जावपाचेंच ना केशेंच. कित्याक ते जेजूगेलें उतर तेंकां तेंचे भितर ना. तेंचे भितर पवित्र आत्मो ना म्हणून कळ्ळें तुमकां तेंचे भितर वायट आत्मो आहा. तर इवल स्पिरीट आहा डायरेक्ट. ते कोडे अजापां मिलाग्र्यो तरी करपा जायनाय आनी जावपाच्यो नाय. कित्याक तेंचे भितर वायट आत्मो आहा. तेंगेल्या घरांत तुमी नदर मारून चोय. घर तर पवित्र आसल्यारच हे टॉम डिक एंड हॅरी व्हडलीं कामां अजापां मिलाग्र्यो करपा शकतले. ना हिंगा बंद करुया. फाल्यां 37 कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करुया. रोजार करता आसतना दान मन लायाय आनीक सारकें तीं उतरां घाल्याय. जेजूच्या नांवान बाप्पा हांवें मागणें कोत्तां तुका. कित्याक इंटरनेटाचेर देखून जायतो लोक आहा आपण जेजू 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 म्हूण रोजार कोताय. ह्यो त्यो इगोज्यो आहाय. तेंगेलीं रोजारां आयकल्यार तुमी सारकीं होंडां पडपाचीं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हांव हें मागणें कोत्तां तुका. फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, मारियो आनीक ताचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक, सुकोर आनीक ताचे फामिलीक, जेसी आनीक ताचे फामिलीक, हेनरी आनीक ताचे फामिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताचे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर. सगल्यांची दुयेंसां पयस कर. कोवीड पिडेंतलीं तांकां पयस दवर.
आनीक तांची सगळीं चिंतना शांती पावय. तांचीं दुयेंसां भिंडांत थोडी जोर, कोलेस्ट्रॉल, डायबेटिक्स, हार्टाचें, किडनी, अल्सर, कुडीचें दुखीचें आनी हेर सगळीं दुयेंसां तांचीं तूं बरीं कर. आनीक तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी. तांणी हीं अजापां पळोवन तरी तांणी जिवीत बदलूंक ती पावूंक. तशींच तांकां सगल्यांक तूं सांबाळून दवर. कामार, भोंवतणा, घरांत, सगले सुवातेर एक एक खिणाक तूं तांकां तुजे आंज बडवे धाडून तांकां तूं राखोन दवर. जे घरांतले मेंबर काम करतात तांचें काम तूं सांबाळून दवर. तांकां इन्क्रिमेंट दी, प्रमोशन दी. आनीक जो लोक आतां कोरोना व्हायरस पिडेक लागून थोडे बेकार आसा तांकां बरें प्रमोशन आनीक बरें पागार वाडोवन तांकां तूं परतून तांचें काम फावो कर. आनीक जे घरांतले मेंबर काम सोदतात तांकां तूं बरे व्हडले कंपनीन बरें काम फावो कर. ही सगळी मागणी तुजे तांय करता हांव सर्गीच्या बापा. तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हो मनीस जो हेजेर यूट्यूब लायव्ह आसा ताका तूं बरे भलायकेन दवर. ताका आनीक ताच्या घोराब्याक आनीक तांची सगळीं कामां तूं फुडें वचोन करून दी. आनीक तांकां पवित्र जावपाक तूं उर्बा दी, कृपा दी. आनीक तांकां सांबाळून दवर, राखून दवर. कोवीड पिड्या तांची सोरशिल्ली पयस कर. आनीक सगळीं चिंतनात तांची शांती पावय. तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घाल. घरांतल्या मेंबरांच्या कामाचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल. आनीक तांकां तूं तुजें शिस्त जावपाक बेगीनूच तांकां कृपा दी. ही सगळी मागणी हांव करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आनीक जो कोण लायव्ह येयला यूट्यूब आनीक एकटो हितून लायव्ह चॅटान कोणें हाय म्हणलां ताकाय तूं कृपा दी. ताकाय वायट विघ्नांतलो त्या मनशाक आनीक ताचे फामिलीक तूं निवार. आनीक तांच्या जिवितांत तूं अजापां मिलाग्रो कर, दुयेंसां बरीं कर. तांच्या कामाचेर तूं तांकां आदार दी. आनीक तांकांय पवित्र जावपाक तूं बेगीनूच फावो कर. आनीक कोवीड पिडेंतलीं तांकां सगल्यांक पयस दवर. आनीक तांची सगळीं चिंतना शांती पावय. ही मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.